district hospital म्हापसा भेट दिल्या. Last 1 week we were discussing on this topic with Health Minister Vishwajit Rane Bab and our Honorable Chief Minister. आणि आम्ही सांगले तेका की बार्देस पेडणे हे सगळे लोकांक त्रास जाता. जेन्ना कोण आपलो घरचो मनीस भायर पडटा आनी तेजी फॅमिली खंय तरी भायर आसता, अब्रॉड आसता आनी तेंकां येवपाक 2 दीस लागता, तेन्ना ही बॉडी प्रिजर्व करची पडटा. आनी जेन्ना प्रिजर्व करची पडटा तेन्ना पणजे वचपाकूच 2 वरां लागता ह्या दिसांनी. पेडणेचे पणजे वयता म्हणसर अडेज लागता, म्हणजे GMC. सो फास्ट आनी जाता तितले लागीं बॉडी प्रिजर्व जावची. आनी तितून हो आदलो मोर जो GSIDCन बांदलेलो आनी आनी हो कॅपॅसिटी 12 आसा आनी तितून केन्ना केन्ना 4 मोडटा. जे 1 युनिट मोडत जाल्यार 4 बंद जाता. त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट केला चीफ मिनिस्टराक आनी हेल्थ मिनिस्टराक. हेल्थ मिनिस्टर म्हणालो GSIDCन आदी बांदला, आपल्याक ऑब्जेक्शन ना, तुमी कोरा. CMन परवानगी दिली कित्याक दीस इज नेसेसिटी. ही बेजीक नेसेसिटी सरकारान दिवची पडटा. आनी त्या खातीर आयज GSIDCचे ऑफिसर्स हिंगासर येयल्ले आहा. आमची हिंगासरली मॅडम जी हिंगासरली हेड आहा ती हिंगासर येयल्ली आहा. आमकां दाखयला तेणी रिक्वायरमेंट. तेंचे ऑफिसर्स हिंगा येयल्ले आहा एडमिनिस्ट्रेशनाचे. आनी म्हाका दिसता हें जाता तितले बेगीन वी वील टेक अप द वर्क एंड फीट टोटल न्यू मॉर्ग इनसायड, न्यू मॉर्चरी कंप्लीट. आनी हितून जे आतां आदी टॅक्नॉलॉजी आसली ती आतां चेंज जाल्ले. हे केल्ले आमी 2011 10 to 11. आतां खूब वर्सां जाली हेका. सो अशें आमी आयकता की मॉर्चरी शूड नॉट क्रॉस मोर दॅन 8 years. म्हणजे जेन्ना हे करता आमी डॅड बॉडी प्रिजर्व करतात ते आउटडेटेड जाता, ते वोन आउट जातात. आनी तांकां एवरी 7 years 8 years म्हणजे रेग्युलर मेंटेनन्स करून ते 8 वर्सांनी चेंज करून दिता. आनी ते आतां टायम येयल्लो आसा चेंज करपाचो. आनी त्या खातीर आमी हे कंप्लीट अप टू year 20चो असो प्रोविजन म्हाका दिसता आमचे GSIDCचे ऑफिसर वील मेक द प्रोविजन आनी बरो एक्झॉस्ट सिस्टम घालून हो आमी आमच्या बार्देस पेडणेच्या लोकांक आनी दुसऱ्या लोकांक जे कितें नॉर्थ गोवाचे हिंगासर बॉडी फुडें दवरूंक सोदतले, कोणाचो भायर पडलो फॅमिली मेंबर जाल्यार हिंगासर हाडून ते दवरूंक जाता. आनी त्या खातीर ही अपग्रेड जावपाची गरज आहा. आनी हिंगासरलो आमदार ताका इमिडिएटली कॉल केलो आनी ते फाटल्या दिसांनी ताणें हो इशू घेतलो एसेंब्ली म्हाका फुडें आसा. आनी खुबशे लोकांकूय त्रास जाले. आमकां फोन येता की आमकां बॉडी व्हरोन GMCन करची पडटा. सो आयज हें पयलें काम GSIDC आमच्या म्हापशान करतात. जे म्हापसा म्हणजे आमचे आख्खे बार्देस आनी नॉर्थ गोवाचें हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. हिंगासर हें अपग्रेड जावचें आनी तेजे भायर आनी कितें काम पासून आहा जाल्यार CMची परवानगी घेवन हेल्थ मिनिस्टराची परवानगी घेवन बेगींतल्या बेगीन हिंगासर जावचें. कित्याक लोकांक हेल्था खातीर कांयच उणें जावंक जायना. म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंट वा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे लोकांक दिता सुविधा दिता तितून कांय उणें जावंक ना. त्या खातीर आयज आमी स्पेशली हिंगा येयल्ले. आतां कितलीशींच वर्सां जालीं चलना हो विशय. आमी सुद्दां खुबदां हेल्थ मिनिस्टरा कडेन पासून मांडलो जेन्ना ते स्वता हांगासर येयलेले, पूण आजून हेचेर कांय सुटावो जायना. आनी अशें आयकलां की जेन्ना पेशंट हांगासर येतात तांकां खंय ना खंय प्रायवेट धाडचें पडटा आनी प्रायवेट वयतातूय ते नवताराचे थंय म्हणून. थंय विशय कशें तरेन एज MLAs ऑफ बार्देस जोशवाय घेतलो, हांवूय घेता. हो विशय दोगांय कडेन घेवंक जाय, हेल्थ मिनिस्टर आनी CM. कित्याक CM हो फायनान्स मिनिस्टर आसा. सो CT स्कॅन मशीन जे आहा तेका AMC ना. New CT scan machine should be commenced within next 1.5 months or within next 3 months. Totally around 3 months. Yes. दर फावटी सर अशेंच सांगता 6 म्हयन्यांनी येतले, 3 म्हयन्यांनी येतले, पण ते अजून मेरेन सर जावंक ना. ऑर्डर इज इश्यूड. होच विशय आसता. ऑर्डर इज इश्यूड. सो ही एक बरी गजाल आहा की हिंगासर CT स्कॅनूय मशीन फिट जातलें नेक्स्ट 3 months. आनी तेजे भायर जो टॅक्निशियन आसूंक जाय तुमचो यू हॅव अ टॅक्निशियन. नाजाल्यार ते पयलीं घेवन दवरा. सो दॅट आय थिंक ते ऑलरेडी प्लेस जाल्ले. आनी तेजे भायर आनी कितें लागतले जाल्यार आमी तेजी स्टडी करपाची गरज आहा. एज MLAs ऑफ बार्देस वी नीड टू कम हियर रेग्युलरली टू सी ऑल दीस. केन्ना केन्ना आमी आमची भेट आसता, खूब जाणांक मोग येता. पूण तरी आसतना एका कितें इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज लागत जाल्यार CMची परवानगी घेवन हेल्थ मिनिस्टराचे
परवानगी घेवन वी वील टेक इट अप. आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू CM बिकॉज जेन्ना आमी मॉर्गाचो इशू केलो म्हणालो हें इम्पॉर्टंट गजाल आहा की मायकल करून फुडें दवरी नाका आनी GSID आनी हेल्थ मिनिस्टरान डायरेक्ट सांगलें की आपले नो ऑब्जेक्शन टेक इट अप म्हणून मायकल बिकॉज आय हॅव गॉट लॉट ऑफ मॅसेजीस एंड फोन कॉल्स that the mortuary is too small and also it breaks down and the locals are having problem. Please take it up. I'm thankful to both of them. So, We'll have to take it up with CM as he is the Home Minister and also jails तेजे अंडर येता. So हिंगासरूच जर तर एक सेपरेट सेक्शन तेंकां करीत जाल्यार हो सुटावो जाता. म्हणजे सगळ्यांचे हितून मिक्स अप जावपाची गरज ना. सेपरेट सेक्शन करूंक जाता. म्हणजे एक सेपरेट तेंच्या खातीर जो एक्यूज येता फ्रॉम कोरवाले जेल ऑर फ्रॉम आमच्या ज्युडिशियल कस्टडी ऑर पुलीस कस्टडी जाल्यार ताका सेपरेट तपासपाचें आनी सोमतो धाडपाचो अशें करूंक जाता. आमी उलयता तो विशय घेता. थँक्यू व्हेरी मच. चडशे मेन जे आसा पळय ते म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा बॉडी जी आसा ही प्रिजर्व GMCन करचे पडटा. सी हो विशय जो आसा आयज खरें म्हाका उमेद आयली कशें सांगूं शकता कारण न्यूली अपॉयंटेड चेअरमॅन ऑफ GSIDC बाब मायकल लोबो हांगा आयिल्लो आसा आनी हो जो फाटले 3 असेंब्ली सेशन जालेले आसा हांव घेत आसा. प्रत्येक सेशनाक मुद्दम तुमी सुद्दां व्हिडिओ पळोवंक शकता की रिगार्डींग द म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मॉर्गा खातीर आमी जायते फावटी हो विशय हाडलेलो आसा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस विथ रिगार्ड्स टू द हेल्थ डिपार्टमेंट. मॉर्ग 12 स्लॉट्स आसात 12 हे कंपार्टमेंट्स आसा फॉर 12 बॉडीज. म्हाका याद येता कोविडाचे थोडे बॉडी म्हाका दिसता फाटले 2-1.5 वरां पयलीं काडलेले आसा. दे वर सम बॉडीज ज्यो फ्रॉम कोविड अनआयडेंटिफायड बॉडीज दे वर स्टक इन द मॉड. सो 4 आय थिंक आउट ऑफ द 12 सो चालू ऑल आर फंक्शनिंग 12 चालू आसा. बाब मायकलान आयज मुद्दम म्हापशा आयलेले आसा आनी तेंच्या लिडरशिपा अंडर we can be assured that district hospital will get a full-fledged new morgue. He has come here muddam आयिल्लो आसा आनी chairmanship म्हाका दिसता 8 दीस जावन गेलेले आसा to increase capacity from 12 to around 20-24 जाता तितले to make sure that at least उत्तर गोंयान जितले बॉडीज येता फकत उत्तर गोंय बार्देजाचे तरी बॉडीज जे येता तांकां खंय तरी एक आमी म्हणटा की लास्ट रायट्स जे आसा मनशाचे तो जेन्ना ह्या संवसार सोडून वयता ताका खंय तरी एक रिस्पेक्टान आमी बरे पद्दतीन ताका जर काडूंक शकता. आय थिंक दॅट वील बी द बेस्ट वे टू रिस्पेक्ट वन्स फॅमिली. म्हाका खबर आसता फॅमिलीचे जायते सेंटिमेंट्स आसता विथ रिगार्ड्स टू लुजींग अ लव्ड वन एंड आय थिंक देर हॅज बीन अ ह्यूज इनजस्टीस टू एवरीबडी लिव्हिंग अराउंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा. वेन आय से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा आय एम नॉट स्पीकिंग अबाउट म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी बट द एंटायर बार्देस तालुका एज वेल एज पेडणे तालुका. थोडे बिचोलचे सुद्दां लोक हांगा येता. आमकां जायते फावटी फोन आयलेलो आसा की मॉर्गान जागो ना आमकां GMCन धाडटा कितें ना कितें करचें आनी पोवचें म्हणून. सो वी हॅव समटायम्स प्रोवायडेड मोबायल मॉक समटायम्स वी हॅव प्रोवायडेड वेरियस अदर फेसिलिटीज टू मेक शुअर दॅट त्या वेळाचेर खंय तरी फॅमिलीक खंय तरी सपोर्ट गावचो ना. पूण आयज एक बरी गजाल बाब मायकल हांगा आयिल्लो आसा तेंचे डिपार्टमेंटा अंडर जशें आमी हे प्रायोरिटी जर येवंक शकता कन्सिडरींग इट इज पार्ट ऑफ हेल्थ सर्विसीस and it is a very sensitive topic. I am sure that he will do justice to this requirement of the people of Bardes and its surroundings. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.